नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी कितें करुया। हे पळया बांगडे आसा, हे बांगडे हाडले आमगेर आनी हे मोठे बांगडे आसा। आतां हाची न्ही आमी बऱ्या पैकी हुड्डा मेथी करुया। आनी हुड्डा मेथी करपा खातीर साहित्य कितें जाय तें आतां हांव तुमकां सांगता। ही आतां हांवें नाल्लाची एका सोय घेतल्या। हो एक व्हडलो मोठो कांदो घेतला, उबो शिनला, म्हणजे भाजपाचे। आनी हे भाजता आसतना न्ही ह्यो मिरच्यो भाजपाच्यो आनी ह्यो मिरच्यो स घेतल्या हांवें। असल्यो जर तुमचे कडेन आसा, जर 10 घातल्यार जाता, ह्यो 10 घालपाच्यो नाजाल्यार 12 घाला, म्हणजे आपल्याक तीख कशें जाय पळय त्या प्रमाणे। आनी समजा तुमच्या कडेन आतां मिरच्यो घरान ना हाडलेल्यो तर न्ही थोडो लोक कितें करता, मसालोच खाता न्ही असो पिठो हाडलेलो, मिरच्यो खायना एक एकदां। तेंच्यांनी कितें करा, मिरचेचो पिठो आसा पळय तो तुमकां कसो मागीर घालपाचो, म्हणजे मिरच्यो आमी भाजता तशें जातले, हें हांव तुमकां दाखयतां। ताका लागून हांवें न्ही मिरचेचो पिठोय घेतला, तो कसो यूज करपाचो तो तुमकां दाखयतां। आनी थोडे लोक मागीर कितें समजता, मिरच्योच जाय, तिनी मिरच्योच दाखयल्या भाजलेल्यो म्हणजे मिरच्योच जाय, अशें बी ना। आतां तुमचे कडेन घरान समजा मिरच्यो हाडलेल्यो ना, जर त्या टायमार तुमी खंय वतली तेन्ना मसालो वापरूं येता, कसो तो तुमकां हांव मागीर दाखयतां। आनी हें आसा मीठ, हे मिरी म्हणजे ब्लॅक पेपर, हे पळया। आनी ही आसा मेथी, मेथी हांवें हो अर्दो चमचो घेतला। आनी ह्याच चमच्यान 1 चमचे उड्डाची दाळ घेतल्या आनी तांदूळ घेतले सुरय ते घरातले, होच 1 चमचो। आनी हळद, आनी ही घेतल्या 4 सोलां, आनी इल्लीशी हांव आमटाण घालतालें, तितली सोलां कमी घालतालें। अशें केलें की ना असल्या उड्डा मेथीक टेस्ट बरी येता। आतां आमी कितें करुया, पयलीं आमी आतां नुस्तेकाक न्ही हांवें मीठ लावन दवरला, तें धुवन घेवपाचें। आनी आतां आमी हे भाजपाचे, भाजता आसतना न्ही तांदूळ, दाळ आनी हे मेथ्यो, मिरी आनी हे भाजपाचे, ते आतां भाजुया। हे पळया, आतां हांवें तव्याचेर न्ही हे पळय तांदूळ आनी उड्डाची दाळ आतां घातल्या आनी ती मातशी भाजुया। तेल घातल्यारूय जाता, न घातल्यारूय जाता भाजता आसतना, तुमकां जाय जर तेलूय घालूं येता। आमी इल्लें घालुया मातशें तुमकां दाखोवपाक बरें पडटलें। हे पळय आतां हे भाजता न्ही तेन्नाच कितें करपाचें, मातशें पयलीं 1 अर्द मिनटी चड भाजपाचें आनी मागीर भितर न्ही मिरच्यो घालुया। हे पळय आतां हांवें मिरच्यो घातल्या भितर। हे पळय आतां हे भाजत आयले पळय तेन्नाच आमी कितें करपाचें, भितर मेथ्यो आनी मिरी आसा पळय ती घालपाची। आनी आतां आमी गॅस करुया बंद पयलीं, कित्याक जाणा नाजाल्यार मेथ्यो मागीर कोडू लागतल्यो। हे पळया, आतां हांवें परत त्याच तव्यान हे पळय हे घातला, तेल घातलें आनी कांदो घातलो आनी तो भाजता। आनी हे आसा पळय ते निवले की ना पयलीं ग्रायंड करपाचें आनी मागीर ही सोय बीन करपाची। आनी हे आसा आतां भितर मिरयां आनी हे घातले आनी हांवें रोकडोच गॅस बंद केलो पळय, म्हणजे त्याच तव्यार जाता तें, कित्याक तवो आमचो गरम आसता न्ही ताका लागून, नाजाल्यार ते कोडू जायत म्हणून। हे पळय नाजाल्यार रोकडोच बंद कित्याक केलो म्हणटा। हे पळय आतां हो बरो गुलाबी रंगार भाजुया। हे पळय आतां हो कांदो जालो, आतां तातूंत न्ही आमी सोय घालुया। आतां सोय घातली न्ही, आतां ही बरी भाजुया।
ही पळया आता ही सोय भाजून जाली. आता गॅस करूया बंद. आता हे मसाल्याचे सांगता तुमकां लाल तिखट कशें करप ते. आता ही आमी सोय सकयल काडून दवरली न्हू गॅसी वयली. आता तुमकां जर आतां घालपाक जाय जर आतां हे पळय अशें तांबडे हांव तुमकां थोडे घालून दाखयता आनी दुसरे भशेन केल्यार जाता तेय दाखयता. हे पळय अशें इल्ले घालपाचे म्हणजे हे सगळेच घालपाचे अशें आं. आनी हे पळय हे अशें मिक्स करपाचे म्हणजे तो मसालो भाजलो कसो जाता मागीर. आनी धापून दवरपाचे 1 मिनटाक जाले हे मागीर. आनी हे निवले की ना ग्रायंड करपाचे म्हणजे मिक्सरार वांटण करपाचे. आता आनी हांव हेचे पळय वांटण करून तुमकां दाखयता. हो आतां भाजलेलो मसालो आसा पळय तो पयलीं वाडपाचो आनी मागीर तातूंत सोय भाजलेली आसा पळय ती घालपाची. वांटण हे पळय वाडटा आसतना भितर आमटाण घालपाची आं. आनी आतां हे वांटण करता तयार. हे पळय आतां हांवें तोप दवरला गॅसीचेर आनी तातूंत न्ही तेल घातला 2 चमचे सुमार. आतां कितें करुया ते तेल तापले आनी आतां भितर कांदो घालुया. हे पळय आतां हो कांदो जाला फ्राय जाला. आता तातूंत न्ही हळद घालुया. आनी आतांच ते पळया मसालो आसा पळय तांबडो लाल तिखट तो आतांय घातल्यार जाता. हे पळय असो आतांय घातल्यार जाता. आतां घातल्यार कड बरो येता. आनी सोय हांवें तुमकां दाखयला पळय घालूनय जाता तसोय घातल्यार जाता. 1 मिनीट असो करपाचो आनी भितर वांटण आमी वाटला पळय ते घालुया. हे पळय आतां वांटण घालुया आनी उदक घालून बॅलन्स करता. हे पळया आतां हातूंत न्ही हांवें उदक घालून मिक्सराच्या आयदनान हे पळय बरोबर बॅलन्स केले. आपल्याक कशी जाय तशी पण मातशी दाटसरूच करूंक जाय चड पातळ करूं नाकात. पळय आनी आतां हेका धापून दवरया म्हणजे खतखतो येतलो. आनी हांवें पळय नुस्तें धुवन दवरलां तें आतां मागीर भितर घालुया. हे पळय आतां हेका खतखतो आयलो न्ही ग्रेवीक आमच्या. आतां कितें करपाचें आमी आतां नुस्तें धुवन दवरलां पळय तें भितर घालपाचें. हे पळय आतां आमी नुस्तें घातलें न्ही तेका खतखतो येयलो. आतां कितें करपाचें भितर सोला घालुया आनी चवी पुरतें मीठ घालपाचें आनी 1 मिनीट अशेंच दवरपाचें बारीक गॅसीचेर धापून दवरपाचें आं. हे पळय आतां मीठ घातलें न्ही वयल्या वयर दवरपाचें म्हणजे ते कुडके मोडना. आनी आतां 2 मिनटांना जर 1 मिनीट अशें आतां पयलीं कितें केलें तें सांगता. पयलीं आतां नुस्तें घातल्या उपरांत 1 मिनीट जावन गेल्लें. आतां आमी भितर सोलां घातली मीठ घातलें आनी 1-2 मिनटां धापून दवरुया बारीक गॅसीचेर म्हणजे तें मागीर रेडी जालें. हे पळया कलर पळया कितलो बरो वयर आयलो कट तसोच येता. आतां हे उकाळलें आनी गॅस करुया बंद. आनी आमी बारीक कुडके केले न्ही हे पळय स्लायसीस कशे बारीक केल्ले पळय म्हणून ते रोकडे उकाडले. आतां गॅस करुया बंद आनी रेडी टू सर्व करता. हे पळया तुमकां सर्व केला बांगड्याची उड्डा मेथी. हांवें ह्यान पयलीं न्ही उड्डा मेथी मसालो घालून केल्ली आसा ती रेसिपी पळया आनी ही रेसिपी पळया.
ती करून पळया, ही करून पळया, मस्त लागता, रुचीक जाल्या. ही रुचीक जाल्या आणि तीय रुचीकूच लागता. तेन्ना मुद्दामूच अशी करून पळया. आणि त्याच बरोबर म्हाका लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि आता तुम्ही व्हिडिओ पळयता न्ही तेन्ना तुमकां हांव मनापासून सांगता, खरेंच तुमचे देव बरें करूं आणि थँक्यू.